आमची जी म्युन्सिपालिटीची गार्बेज डेट उडे आम्ही ऑलरेडी ती जे आमचे कुडचड्यात धाडून आमी डिस्पोज करता त्या डेट हेची थोडी गार्बेज आसा ती पंचायती एरियेची हाडून ती रस्त्यार उडयता आनी त्या कारणान ते मातशी इश्यू जाल्लो आसा तो. आतां आमी आमची म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी कॅमेरा हाडून इन्स्टॉल करपाची प्रोसेस चालू आसा. ते केली की आम्ही कोण व्हायोलेट करता तांकां फायन मारून आमी ती. कितली फायन आसता सर? 10,000 फायन आसता. प्रत्येक ह्या फुडें जर कोणी थंय आदळ्ळो जाल्यार तुमी 10,000 फायन दिता. तर तुम्ही शिटकावणी दिवपाक सोदता की रस्त्यार जी पळय गारबेज उडयता आनी तुमची ट्रिटमेंट प्लांट आहा तेकोन उडयता ताजेर ह्या फुडें कोणीय आयलो आनी तेणी उडयली जाल्यार इनकेस कोण व्हायोलेट करता जाल्यार आमी 10,000 फायन आसतली. ही लोकांक शिटकावणी येता उडयता. आमी आतां आसात तुमणे ह्या गांवांत जो आगोंद वचपाचो ही वाट काणकोणसान आगोंद खोल वचपाचो हो रस्तो. ह्या भितर आसा काणकोण नगरपालिकेची गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. वयलो गार्बेजीचो सगळो चिकोल ह्या रस्त्यार येता आनी ताका लागून सबंद रस्त्यार माती पडला. ताका लागूनच आतां थळाव्या म्हणजे पाटणे प्रभागाच्या नगरसेवक शुभम कुमारपंत आनी फायर ब्रिगेडी हाडून हो रस्तो निवळ करपाचें काम हाती घेतला. मोठ्या प्रमाणात कोण कोण एक्सिडेंट जावन म्हणजे स्लीप जावन पडत रावले ताका लागून पयलीं ताणें प्रायमरी लेवलाचेर हे स्टेप घेतला. ताची मागणी आसा की ह्या वाठारांत येवपी गार्बेज आनी ह्या दोनूय रस्त्याच्या कडेन मोठ्या प्रमाणात गार्बेज लोक उडयता. हांगा काबदेराम टू पालोलेम नगरपालिका क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात ट्युरिजम आसा. मोठ्या प्रमाणात गार्बेज आतां जायत वयता. खंय तरी गार्बेजीची सुरवात जाता ही मोठ्या प्रमाणात हो त्रास काणकोणकारांक जातलो. काणकोणच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणात किडनीचोय प्रॉब्लेम जाता. हें उदक जे वयल्यान येता ते एका न्हंयक म्हणजे व्हळांतल्यान न्हंयक वयता. ताजें म्हणणें आसा हेका लागून सुद्दां एक कारण आसा काणकोणकारांच्यो किडनी पाड जावपाक. तेन्ना सरकारान ह्या गजाली कडेन खंयचोय हें करनासतना बेगोबेग लक्ष घालचें आनी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार.